वाळपय पीडब्ल्यूडीत सुमार 26 कामगार 5 महिने पगाराशिवाय काम करतात. पीडब्ल्यूडी मंत्र्यान लक्ष घालचे म्हूण ते निमाणे गाराणे घेवन मिडिया कडेन पावले. आम्ही येऊन येऊन साहेबाक आमकां 5 महिने पेमेंट ना म्हणून ते सांगता फुडें आपूण आमी धाडल्या म्हणून आमी ओगी रावता न्हू, तरी अजून येवंक ना. गेले चवथीक आमकां एका म्हयन्याचो घातलो, ते 2 महिन्याचो पयलीं घालूकच ना, एकाच म्हयन्याचो घातलो. आमी ओगी रावले. कित्याक खबर आहा, आमकां फुडली आशा आहा न्हू खंय तरी फिक्स करतले म्हणून आमी रावता. 5 महिने जाले. आमकां अशें काय सोसायटीन ना जाल्यार फिक्स तरी करचें म्हणून अशी आमची मागणी आहा. पेमेंट म्हणून ऑफिसान येवन वयता. ऑफिस आमकां सांगतात धाडला तुमचे करून म्हणून, आनी काय आमकां पेमेंट काय येना. घरा कडेन कशें तूं हँडल करता? घरा कडल्यान म्हणजे कशें तरी भायर खंय तरी काम करून केन्ना जमलें जाल्यार अशें केन्ना तरी टायम सोडून अशें केलें जाल्यार तें भायर करून काय तरी करता. सरकारा कडेन मागणी म्हणजे तेंच्यांनी आमचे आतां कांयतरी फुडें आमकां करचें. आतां 8 वर्सांनी हेजेर आहा आमी, ते कांयतरी ऑर्डर आमकां दिवचे, गव्हर्मेंट ऑर्डर आमकां घेवचे. परिस्थितीची दखल घेवन कामगारांक नेमान पेमेंट दिवचो ना जाल्यार वॉटर सप्लाय सोसायटी खाला घेवचे म्हूण कामगार मागतात. हे आमची तेकडे मागणी आसा आणि गेले फावट आमी तो पार्सेकर सरकार आसतना खूब फावटी आंदोलन केली आमी आझाद मैदानाचेर, आणि आमकां ढवळीकारा कडेन कितलेशेच फावटी मारले, पार्सेकाराक मारले, आणि ते पार्सेकार हेजेर घालतात तो तेजेर घालता, आणि अशें करून आमी ते उरले. आणि आतां तेच आमकां त्रास आतां भोगचे पडटा पेमेंटाक लागून. आणि आमकां जाय तर मेन टायमार फंक्शना टायमार आमकां पेमेंट नासतना आमकां घरात खूब प्रॉब्लेम जाता, आणि आमकां लोकांचे पयशे घेवन आमकां थंय भुरग्यांक हें करचें पडटा, सांबाळचें पडटा. म्हणून आमच्या कडेन इतकेच गव्हर्मेंटाक मागणी आसा की आमकां म्हयन्याच्या रेग्युलर पेमेंट दिवचो, ना पेक्षा आमकां सोसायटीन घालचे, जेणे आमकां रेग्युलर पेमेंट मेळटा. प्रुडंटा खातीर वाळपयच्यान म्हादेव जोशी.